एक बरी गजाल काणकोण जें आसा तें टॉप रँकिंगाचेर गेल्लें आसा वॅक्सिनेशनाक। सगळ्यांत चड वॅक्सिनेशन जें आसा तें काणकोण जाता। हेची श्रेय काणकोणचे आमदार आनी जे इलेक्टेड बॉडी मेंबर्स आसा, पंच म्हणात, मागीर सरपंच किंवा कावन्सिलर, हेणी जी अशी अवेरनेस केल्ली आसा, अशें दिसून येयला की खंय तरी इलेक्शनाक मत मागपाक वयताले तशी दारांनी वचून लोकांक भायर काडलेलें आसा। तेजो रिजल्ट काणकोणाक बरो मेळिल्लो आसा। दुसरी गजाल म्हणल्यार जे खाची कोनशांनी पंचायत क्षेत्रांनी भितरल्या लोकांक वॅक्सिनेशनाक जे त्रास जाताले थंय वचून जे कॅम्प्स गेले तेजो फायदो जाल्लो आसा। दुसरी गजाल म्हणल्यार काणकोणात जी स्मशानभुमीचो इश्यू फाटल्या दिसांनी चलतालो तो मोठ्या प्रमाणात स्मशानभुमीचो इश्यू अजून तसोच आसा। जे होल म्युन्सिपालिटी एरियाची आनी पंचायतीची सगळी चडश्यो ज्यो कोवीड बॉडीज आशिल्ल्यो त्यो पैंगीण पंचायती स्मशानभुमीचेर भार पडटालो तो अजून तसोच आसा। सरकारान खरें म्हणल्यार ज्यो काणकोणाक खुबश्यो स्मशानभुमी आशिल्ल्यो आसा, पंचायती एरिया आसा आनी खूब कडेन आसा, त्यो ह्या टायमार रिनोवेट करपाची गरज आशिल्ली पूण तें अजून कांय जावना। दुसरी गजाल म्हणल्यार एक बरी गजाल जाल्यार जनसेना ह्या संस्थेन काणकोणा एक एम्ब्युलन्सीची सोय केल्ली आसा। त्या कारणान कोवीड पेशंटाक कोणी गाडये घालून टेस्टिंगाक हाडपाक किंवा तांकां व्हरोन पावोवपाक भिताले। सो ही संस्था बरी काम करता आनी हितूंतल्या लोकांक बरो फायदो जाता। दुसरी म्हणल्यार कर्फ्यूची जें इम्प्लिमेंटेशन आसा तें काणकोणाक बरे प्रमाणान जावन काणकोणाक केसीस कमी जावपाक खूब ही मदत जाल्ली आसा।